चिद्यावां मदीं वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागली, आरे हो आनी आमकां आपले मांस खावंक कसो दितलो. देखून जेजून तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, तुमी मनशाच्या पुताची मांस खाले बगोर आनी ताचें रगत पियेल्या शिवार तुमचें सगळें जिवीत आसचें ना. जो म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचें सगळें सासणाचें जिवीत आसा आनी ताका निमाण्या दिसाक हांव पुनर्जीवन करतलो. कित्याक म्हजें मांस कोरें खावन आनी म्हजें रगत कोरें पिवन म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजें सवें रावता आनी हांव ताचे सवें रावतां. जसो जिव्या बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवीं हांव जिवो आसा, तसोच म्हाका खाता तो म्हजे वरवीं जिवो आसतलो. हो स्वर्गांत देंवलोलो उडोव ताचे पुर्विल्यांनी माना खायलो आनी तरी ती मरून गेली. तशें हें न्हय, हो उंडो खाता तो सासणीक जिवो आसतलो. हें ताणें कफरनाहूमांत शिकयतना देवस्थानांत म्हणलें.